नॉन बायोडिग्रेडेबल कोयराचो प्रश्न हाताळपाक सरकारान डेपॉझिट रिफंड येवजण हाडल्या. सध्या ती सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कॅना पुरतीच मर्यादीत आसा. मात फुडाराक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॅकिंग आशिल्ल्या सगळ्याच गजालींक ही येवजण लागू जातली. प्रॉडक्ट प्रमाण डेपॉझिट दर असो आसतलो. सोऱ्याच्या काचेच्या बाटलेचेर 10 रुपया डेपॉझिट, हेर काचेच्या बाटल्यांचेर 5 रुपया डेपॉझिट, मेटल कॅनाचेर 5 रुपया डेपॉझिट, प्लास्टीक कार्टन सारकिल्ल्या वस्तूंचेर 2 स्लॅब, 5 रुपया मेरेन दर आशिल्ल्या वस्तूंक डेपॉझिट आसचें ना. 5 ते 20 रुपया किमतीच्या वस्तूंचेर 2 रुपया डेपॉझिट, 20 आनी वयल्या किमतीच्या वस्तूंचेर 5 रुपया डेपॉझिट. मात सरकारान सध्या दुधाची पिशवी आनी डेअरी प्रॉडक्ट ह्या येवजणेंतल्यान भायर दवरल्या. ताचेर कारण विचारल्यार ते सांगतात, दुधाची पिशवी डेअरी प्रॉडक्ट सध्या येवजणेक सकल हाडूना. दूध डेअरी प्रॉडक्ट बेगीनूच पिड्यार जाता. दुधाच्या पिशवीचेर QR कोड प्रिंट करप मातशें कठीण. दुधाच्या पिशवीचेर आदींच एक स्थापीत प्रक्रिया सुरू आसा. मात फुडाराक डेअरी प्रॉडक्ट येवजणेक सकल हाडपाची प्रक्रिया सुरू आसा. इतलेरूच ना, गोंयकार आपलो कोयर हाताळचो म्हूण पंचायत आनी पालिकांनी गार्बेज टॅक्स भरतात. ते विशयी विचारल्यार DSRचे अधिकारी म्हणटात ताचेर पंचायत आनी पालिकाच कितें तें सांगपाक शकता. DSRन म्हायती दिल्या ते प्रमाण 300 नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कलेक्शन सेंटर आसतलीं. थंय वचून ही गार्बेज दिवप आनी आपलो रिफंड परत घेवप. 300तलीं 191 सेंटरां पंचायत वाठारांनी आनी दरेकी एक सेंटर हाय डेन्सिटी अर्बन कमर्शियल आनी टुरिस्ट जाग्याचेर आसतलें. गांवांतल्या सगळ्या लोकांक हो कोयर डेपॉझिट करूंक रिफंड परत घेवपाक एकूच सेंटर आसतलें. म्हणजे पयलीं दरेका प्रॉडक्टाचेर डेपॉझिट भर, मागीर तो कोयर सांबाळून दवर आनी पंचायत क्षेत्रांत दवरिल्ल्या एका सेंटराचेर दिवन पयशे परत घे. ते केले ना जाल्यार डेपॉझिट केल्ले पयशे गेले. ह्या सगळ्या प्रकरणात जोडपाक बरी संद तयार झाली ती कोयर उखलपी वेस्ट पिकरांची. इसमें से जो चिप्स का बिस्किट का पैकेट वगैरह कुछ निकालते हो? नहीं, चिप्स का बिस्किट का नहीं निकालते, दूध का थैली वगैरह? नहीं निकालते हैं, तो वो क्यों नहीं निकालते? क्योंकि वो उसका हमारे पास व्यापारी नहीं है। कोई लेता नहीं. हाँ तो अगर कल को समझो उसका कुछ वैल्यू मिला आपको, 1 रुपया एक पैकेट का, ऐसा कुछ मिला तो निकालेंगे ना? हाँ निकालेंगे। अभी ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम अगर होता है तो करेंगे ना. उससे आपको कोई नुकसान है या फायदा है? क्या आपको क्या लगता है? अगर ऐसा अगर सिस्टम हमको आता है? रेट मिलेगा तो फायदा रहेगा ना, तो भी निकालेंगे ना, करेंगे। तो ये चिप्स का पैकेट, बिस्किट का पैकेट और दूध का पैकेट और जो थैली वगैरह आती है वो सब उठाते हो? नहीं हो सकता, क्यों नहीं उठाते हो? मतलब गार्बेज में बिकता ही नहीं है। तो अगर समझो कल को अगर कोई आपको 1 रुपया 50 पैसा एक थैली का देता है तो आप उठाओगे? हाँ माल बिकेगा तो उसको उठाएंगे। एक्सटेंडेड प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या नांवार सुरू केल्ल्या ह्या डेपॉझिट रिफंड येवजणेक लागून डेपॉझिटाच्या नांवान गोंयकारांच्या बोल्साक खार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.